करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे अजून कसे रावल्या ओगे हड्ड्यातले इळे आयज हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे दगदगून जाऊन दी जागे जायात जागे जागे गावकारानू जायात जागे जायात जागे नमस्कार जायत जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार। आयचो प्रोग्राम सुरू करचे पयलीं म्हाका तुमचे कडेन एक दोन गजाली उलोवंक जाय। पयली गजाल म्हणजे आमी जो जायत जागे प्रोग्राम सुरू केला तो एक समाजांत जागृताय जावंक जाय म्हणून, आनी जागृताय जाल्ली आसल्यार ती तशीच उरपाक जाय म्हणून। कोणाचें मन दुखोवपाचो वा कोणाच्यो भावना दुखोवपाचो आमचो हेतू ना, आमचें उद्दिश्ट ना। फाटले फावट नरेंद्र महाराजान भाशण केल्लें, त्या भाशणाचे कांय मुद्दे घेवन त्या मुद्द्यांचेर हांवें म्हजे विचार मांडिल्ले। एक तर ते विचार आयकून वा ते विचार जे तरेन हांव उलयलों तें आयकून खुबश्या नरेंद्र महाराजांच्या भक्तांची मनां दुखवली आनी भावना दुखवल्यो अशें तांणी म्हाका फोन करून सांगलें। आमकां सगळ्यांक वायट दिसलें। ज्यांच्यो भावना दुखल्यो वा ज्यांची मनां दुखलीं तांची हांव माफी मागतां। दुसरें तुमकां क्लॅरिफिकेशन म्हणजे एक सादारण विस्कटावणी करून सांगपाचें म्हणल्यार हांव जें उलयतां जायत जागे प्रोग्रामांत ती म्हजी मतां आसतात, प्रुडंटाची मतां न्हय, ती आनी कोणाचीच मतां न्हय। त्या मतांक बेजबाबदार वा जबाबदार कितेंय म्हणात हांव आसतां। एवरी क्लाउड हॅज ए सिल्वर लायनींग म्हणटात। म्हणजे कितें तर ढग जे आसतात न्हय तांची देग सदांच एक रुपेरी ते देगेक रुपेरी चकचक आसता, रुप्या भशेन त्यो चकचकतात। म्हणटकर हातून ढग खंय आयलो आनी देग चकचकपाचो विशय खंय आयलो, तुमी तुमची मनां दुखली म्हणून सांगली, तुमकांय वायट दिसलें आमकांय वायट दिसलें, पूण तातूंतल्यान तुमी सगळे जायत जागे प्रोग्राम पळयता म्हणून आमकां कळ्ळें। तर जायत जागे प्रोग्राम पॉप्युलर आसा, तो लोकांक आवडटा, लोक पळयता, ही तातूंतली चकचकीत बॉर्डर, चकचकीत देग। देखून तुमची आनीक एकदां माफी मागून आनी तुमी जायत जागे पळयतात म्हणून तुमकां देव बरें करून तो विशय सोंपयता। आतां आमच्या सदांचे विशया कडेन येवया, सदांच्या प्रोग्रामा कडेन येवया। आयचो पयलो विशय म्हणजे आयच्या गोंयच्या अर्थीक परिस्थितीक जबाबदार कोण वा बेजबाबदार कोण, पळया तो व्हिडिओ। या सेक्शन 144 सरकार येवजता की हांगा शांतता आसतली, सायलेन्स ऑफ द ग्रेवयार्ड म्हळ्यार स्मशान भुमींत आसतली, तशी सगळी मोडी आसतली, कोणूच आवाज उठोवचो ना। When will the mine start? I can tell you only one thing, until Supreme Court hears it, there is obviously you can't do it. But more than that, I have banned it also. So unless I complete the exercise of corroborating everything, I don't think mine can be started. नाल्यार फाल्यां चालू करपाक गेल्यार घे बोवाळ दुमशेन परत। सो आतांच हो चान्स मेळ्ळा ते म्हणून सगळें सारकें करुया आनी मागीरूच कितें तें करुया। आनी तेणें आनीक कितें इन्फॉर्मेशन मागलेलें दिलें। फर्स्ट लेट मी रिकम्पायल द ओल्ड डेटा वीच इज ऑल इन शॅम्बल। आतां सकाळीं म्हाका लेविन्सन ताका हांवें स्पेशल अपॉयंट केलो, तो म्हणटा कांयच ना थंय, कांयच ना म्हणटा तो। घेवन येडे फायल आयलो दाखोवपाक म्हाका, ट्रेडराचो बिजनेस कितेंच ना म्हणटा सारकें तो। But so basically what has happened during last 5 years will have to be reconstructed painstakingly. And I'm sorry, but all these activities of Shah Commission, CEC,
is resulting into department virtually not able to do anything other than giving them information. त्यामुळे हांव ताजेर कसलीच सध्या जबाबदारी घेना डिपार्टमेंटाची. ते फक्त तांच्याच सर्विसीक आहा, म्हज्या सर्विसीक कांयच ना. There are no proper record of last 6-7 years at all in the department. Everything has to be reconstructed, and it is not an easy task, but it is a very complicated. There were 400 traders approved by the earlier government, and some 130 mines during that tenure. So all that will have to be properly put up on computer, reconciled, case by case. AITUCचे लोक म्हणतात गुन्यांव तुजो ते मनोहर पर्रीकारा कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन वा BJP सरकारा कडेन बोट दाखोवन हे म्हणटात. मुख्यमंत्री कितें म्हणटा, सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिले शिवाय आपूण मायनिंग सुरू करपाक शकना. सद्या कितें जालां, गोंयचे 1/3 भाग, तिसरो वांटो, अर्थीक नदरेन तिसरो वांटो, भुगोलाचे नदरेन चड वांटो जावं एकादले सुप्रीम कोर्ट चलयता. सुप्रीम कोर्ट आमचें प्रशासन चलयता. सुप्रीम कोर्टाक जाय जाल्यार मिना सुरू करपाची, नाका जाल्यार बंद उडोवपाची. पोट भरतलो जाल्यार सुप्रीम कोर्टान सांगपाक जाय पोट भरात, नाल्यार उपाशी रावात. अशी गजाल सद्या जाल्या. तर आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुप्रीम कोर्टा आड एक असो सुप्रीम कोर्टा आड न्हय तर एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हांचेर शिणूय बी उक्तायला. शीण कितें तर इतले ते डेटा मागतात, इतली माहिती मागतात. आपल्याले संबंध लोक दीस रात ती माहिती एकठांय करून दिल्ली वच यो दिल्ली वच हातूनच बोवाळ करीत आसात आपल्या कामाक कोण मेळना म्हणून. आनी आपूण जर बीन सुरू करपाक जाय जाल्यार आपल्याक हें सगळें काम करून रेडी करून सगळे लोकांचे डॉक्युमेंट तपासून मागीर सगळें सारकें दवरपा जाय. म्हणजे कोणाक आपूण बीन चालू करपाक दिवंक शकता, कोणाक दिवंक शकना हें आपल्याक ठरोवपा जाय. तें ठरोवपाक लोक जाय, लोकांनी कामां करपा जाय. ते लोक आपल्याक मेळनात. म्हणटकर ही परिस्थिती आसा ती सुदारूंक जाय. आमच्या कामगार लोकांनी म्हणजे मीन बंद जावन जांचेर परिणाम जाला त्या लोकांनी आपलें आंदोलन चालूच दवरचें, बरी गजाल. पूण आंदोलन चालू दवरता आसतना बाबा कोणाची जबाबदारी, कित्याक लागून जालें, कशें जालें, केन्ना जालें, कितलें जालें हाजेर चड वेळ वगडायनासतना फक्त सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जी आसा आनी सुप्रीम कोर्ट आनी भारत सरकार म्हणटो हांचे पर्यंत आपलो आवाज पावोवपाक जाय. म्हणून ताजेर चड लक्ष दिवपाक जाय. तो आवाज जर पावना जायत हांगा कितलेय तुमी घोश्ट केल्यो, कितलेय मोर्चे काडले आनी कितल्योय शिटकावणी दिल्यो म्हणून कांय जावपाचें ना. हें हांवें हाजे पयलींच सांगलां. आनीक एक सुचोवणी म्हाका करिनची दिसता गोंय सरकाराक, परतून हाजे पयलीं केल्या की सरकाराचोच आवाज न्ही, गोंयच्या विधानसभेचो आवाज दिल्लीक पावंक जाय. कारण सुप्रीम कोर्ट कितें मेरेन एका राज्याचें शासन चलोवपाक शकता हाका लिमीट आसूंक जाय. हाका घटनेन लिमीट घालून दिल्या आनी तशी घटनेन लिमीट घालून दिल्या हाची सुप्रीम कोर्टाक परतून याद करून दिवची पडटा. देखून आमची सुचोवणी आसा की गोंय सरकारान पुढाकार घेवन हाजी विधानसभेची एक खास बसका आपोवची, एका दिसाची स्पेशल बसका आपोवची आनी एकमतान ठराव पास करचो की बाबा गोंयचे मीन ताबडतोब सुरू जावंक जाय. कायदेशीर मीन, बेकायदेशीर मीन न्ही. जे आमी कायद्याक धरून अशें कायद्याक आसा अशें कायद्याक धरून आसा अशें धरतात ते ताबडतोब सुरू जावंक जाय. अशें म्हणून जर एकमतान ठराव पास केला नंतर जर धाडलो जायत तो भारत सरकाराक धाडचो, सुप्रीम कोर्टाकय धाडचो. तर सुप्रीम कोर्टाक विधानसभेचो ठराव ओवररूल करपाक, भायर उडोवपाक अधिकार आसा काय ना आनी विधानसभेचो अधिकार सुप्रीम कोर्टा विशीं कितें आसा हाजोय बी अभ्यास जावचो, हाजोय बी तपास जावचो आनी त्या प्रमाणे सरकारान कारवाय करची. हो जाला आमचो पयलो विशय. जायात जागे. आमचो दुसरो विशय आसा काँग्रेस सरकार भ्रष्टाचार करून गेलो. BJP सरकार ताजेर कितें कारवाय करता काय ना ताजेर
कारवाय करना और करपाक फाटीं फुडें सरता अशें हळू हळू लोकांचें मत जाता. पळयात ताबणकार कितें म्हणटात ते. की बोगस एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटी दिल्लेल्यो आसा ज्यो नोकरी हे करतना घेताना आनी FIR रजिस्टर करची अंडर द सेक्शन्स ऑफ करप्शन एक्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरन्सी एंड अदर रिलिवंट सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड. हे ड्रायव्हिंग टेस्ट कंडक्ट जावंक जाय. मागीर 35 लाख तर दिल्ले तेंच्या नोकरी घेताना जाल्यार ते पयशे कोणा पर्यंत पावल्या हेची सगळी चवकशी जावपाक इमिजिएटली हेंच्यांनी FIR रजिस्टर करपाची अशी मागणी करता. जे नोटींग शीट उपलब्ध जाल्या तेचेर मुख्यमंत्र्याचे जे कमेंट्स आहा इन रायटींग तेन्ना एका वाटेन मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलेलें की बॅच टोटल स्क्रॅप केलो, पूण हांगासर कमेंट्स आपले पळय दिताना हेचेर तेणी सरळ बरयल्लें आहा मुख्यमंत्र्यान की त्या कॅन्डिडेटांक शोकॉज नोटीस धाडची म्हणून, पयलीं तेंची बाजू मांडूंक तांकां दिवपाची म्हणून हांगासर बरयल्लें आहा कमेंट्सांनी. म्हणटो मुख्यमंत्र्याची खंय तरी पळय जो स्टेटमेंट आहा तितून कोणाच्या तरी दबावा सकयल हो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री काडटा असो आमी हांगासर एक आमचो आरोप आसा.